2023-2024 वर्साचो 26,844 पूज्य 40 कोटीचो अर्थसंकल्प गोय सरकारान सादर केलो। विधानसभेत शेत जमीन बिगर शेतकी हेतान विकपाक बंदी घालपी विधेयक पास जाले। आमदार कार्लोस फरेरान शेतकी विधेयकाक तेको दिलो अशी टिका आपान केल्या। काँग्रेस भाजपा बरोबर आपालिपा खेळून गोयकारांक फटयता, पळयात आम आदमी पार्टीचो आरोप। आम्ही जे सांगला तातूंत खंयच कोणाकूच डावट आसूंक जायना। काँग्रेसचे कितले आमदार निवडून आयिल्ले, कितले फुटले आनी कितले फुटपाचे आसा हे प्रत्येक इलेक्शना फाटल्यान जायत आसा। म्हाका दिसता गोंयकार परत परत फटवत आसा, काँग्रेस पार्टी तांकां खंय ना खंय तरी परत परत फटयत आसा। आनी एज इंडिव्हिज्युअल्स जेन्ना MLA एका तरेन बिहेव करपाक लागता एज इफ ही इज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, एज इफ ही इज मिसिंग पावर, तेन्ना आमच्या आमदाराची जबाबदारी जाता की गोंयकारांक ती गोष्ट दाखोवन दिवपाक जाय। आनी इफ यू रिवाइंड एंड यू विल हॅव द रेकॉर्ड्स ऑफ वॉट हॅपन्ड इन द असेंब्ली when these bills came and which were hurriedly passed, जाल्यार तुमकां तो कंडक्ट दिसून येतलो। सगळ्यांनी ह्या बिलाक ओपोज केला। हाजे कारण इतलेंच की हे त्या तरेन बिल हाडपाक सोदता। दे वॉन्ट टू ग्रॅब कोमदाद लँड्स। लँड एक्विजिशन एक्ट आसा, तुमकां खंयचोय जागो एक्वायर करपाचो कायद्यान तुमकां दिल्लें आसा। आय मीन एज अ लॉयर आय एम शुअर एंड a reported judgments lawyer, I am sure Carlos Bab knows about it because I was 4 years younger to him in the profession or 5 years younger to him in the profession, knows about it. So तेन्ना हे कायदो कित्याक हाडप अचानक आनी ज्या शेड्युला कोमदारीचो विषय नावडेन म्हणलो की आपूण ताजो पार्ट आसा, that is a perfect example of criminality where the matter went to high court आणि लोक अरेस्ट जाले। सो ताका भयंकर ज्ञान आसतलें ह्या गोष्टीचें। तो जर ही सेज इज गांवकार ऑफ कोमदाद ऑफ शेरुला, थंय कितले BJPचे लोक इन्वॉल्व आशिल्ले ते लोकांक खबर आसा। मॅटर जेन्ना हायकोर्टान गेले ती सगळी नांवांय उघड जाल्ली आसा। तेन्ना म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आनी वेगळे उलोवपाची आमकां गरज ना। हे दोनूय कायदे ज्या तरेन घाई गडबडीन हाडल्यात that is wrong, it is against democracy, democratic process. आणि जर तुमकां केन्नाच डिस्कशनूच जर करपाचें ना कायदे हाडटना लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन, जाल्यार म्हाका दिसता तुमीच करा कितें करपाचें तें। कित्याक आनी तें करूंक असेंब्लीन हाडटा आनी पास करपा जाय। डेमोक्रेसी हरशी म्हणून तुमी गुंडाळ्यात। ही जी काँग्रेस पार्टी BJP बरोबर लुपा छपी खेळटा ते आमकां उपकारना। जशें सांगलें फाटल्या 6 वर्सांनी आउट ऑफ 24 MLAs ऑफ काँग्रेस हैव जॉइन्ड द BJP आनी जशें आमच्या दोतोरान सांगलें देर कुड बी मोर। सो देर इज नो लिमिट। लास्टाक एकूच सांगूंक सोदता, BJP जी पार्टी आसा इट इज द मोस्ट करप्ट, इट इज द मोस्ट कम्युनल, इट इज द मोस्ट क्रिमिनल पार्टी। ही आमकां पार्टी गोंयानूय नाका आनी देशानूय नाका। क्वेश्चनूच येना न्ही। As per rule 136, I have done my duty. If I wouldn't have done it that day, I think the generation to come and all the youngsters of Goa would have questioned me. As per rule 136, you had the right to say and to question on the competency of the legislative assembly, and I have done that. And जर तर हांव रॉंग आशिल्लो, खंय तर चुकलोलो, जाल्यार ते वगता तेजेर डिस्कशन चर्चा करपाक जाय आशिल्ली। चर्चा जाता आशिल्ली, सो चर्चा जावंक ना तशें म्हणून डेट मीन्स माय क्वेश्चन स्टँड्स, इट इज फेर इनफ। एंड एज पर आर्टिकल 652 जोरी तोरी फॉर द बेटरमेंट एंड द लार्जर पिक्चर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कुमदाज आनी हे सेशन चालू केल्लें। सो डेट मीन्स वी हॅव डन अ रॉंग रेजिस्ट्रेशन, आमी इन अ रॉंग वे वी हॅव गॉन अहेड टू गेट दिस अमेंडमेंट डन। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि भक्तीपै बाळगी।